आमच्यो मागण्यो मान्य केल्यो ना जाल्यार पुराय गोंयांत चलपी कदंबा बंद दवरतले अशी शिटकावणी कदंबाच्या कर्मचाऱ्यांनी महामंडळाक दिल्या। 34 म्हयन्यांचो एरियस दिवचो, पीएफाचो विशय सुटावो करचो अश्यो मागण्यो घेवन कदंबा कर्मचाऱ्यांनी राजधानी पणजेत रॅली काढली। पळयात पुराय बातमी। कदंबा कामगार एकजुटीचा आमचो 7 पे एरियाज, आमचो 7 पे एरियाज आमको जाय सोडचेना रे सोडचेना, जितले पगार सोडचेना। हम सब एक है, कौन लड़ेंगे? हम लड़ेंगे, कौन लड़ेंगे? हम लड़ेंगे। आमचे मॅनेजमेंट आणि सरकार आमका आमचे फाटी शाबासकी दिता, पूण कसली शाबासकी दिता? आमका पोकळ फोड्यो मारून दिता। आयज पासून आमका लोकांनी जे बाकी इतर डिपार्टमेंटा आसा त्या डिपार्टमेंटांनी सगळ्यांनी त्याचो एरियस 7 पेचो एरियस 7 पेचे कितें तितले घेवन घालतले आसा। तितून आमी फ्रंट फुटार म्हणटा आमकां भुरग्यांक जी एक चॉकलेट दिता तशी प्रत्येक फावटी येयल्या उपरांत चॉकलेटीन फटयल्ले सारखे फटयता। हांव मागता सरकारा कडेन आमचो आनी अंत पळोवं नाकात। आमकां विद्यमान आमचो सीएम आसा तेणी आमकां खूब फावटी आश्वासनां दिली, आमकांय तेजेर विश्वास आसा आमकां तो दितलो म्हणून। हांव तुमचे कडेन मागता ह्या माध्यमांतसून ज्या आमचो जो आतां रॅली आसा त्या रॅलीसून मागता की तुमी बेगिनल्या बेगीन आमची ही जे कितें उरला आमची थकबाकी आनी आमचे कितें उरला ते सगळे दिवचे। आयज मेरेन एक किस्कोट आमचो प्रॉब्लेम सॉल्व जावंक ना जाला ना, एकूय आमचो प्रॉब्लेम सॉल्व जावंक ना। 34 महिन्याचे एरियर्स 1 जानेवारी 2016 31 ऑक्टोबर 2018 हाच्या मध्ये 600 वयर कामगार रिटायर झाले। त्या कामगार आयज खोल्यार मीठ घालून रावतात की आमकां एरियर्स पडटले। एरियर्स ना 12% प्रॉव्हिडंट फंड ना 2009 16 वर्सां फाटी कामगाराचे 10% हाडले 12% फ्रॉम द इन्सेप्शन ऑफ कदंबा ते 12% असलेले 10% हाडले। आणि आयज आमच्या टोटल पगाराचेर जो प्रॉव्हिडंट फंड डिडक्ट करपाचो कदंबान कॉन्ट्रिब्युशन करपाचे ते रद्द करून त्यांनी 2009 सून मोठो आमचेर अन्याय केला। आमचे प्रश्न मिटाना जाल्यार आम्ही बेमुदत संप करतले म्हणून आम्ही 19 मार्चाचेर आयच्यान 21 दिसांची आम्ही नोटीस दिता।